गोंय गोंयकार गोंयकारपण म्हणपी गोंय फॉरवर्डचो मुखेली आनी राज्याचो मंत्री विजय सरदेसायन मंत्रीपद सांबाळपा खातीर नाका आशिल्ले प्लॅन करचे न्ही. मीन खणी बंद आशिल्ल्यान लोकांचे वायट परिस्थितीचेर मार्ग काडपा खातीर प्लॅन ABC करचे. मीन पिडितांचे प्रस्न सुटावे केल्यार तांकां आनीक मंत्रीपद सांबाळपा खातीर प्लॅन B मीत करपाची कांयच गरज पडची ना, असो सल्लो गोंय शिवसेनेचो अध्यक्षान सरदेसायक दिला. ताका अशें खंय तरी दिसूंक लागला की सरकाराक धोको आसा, सरकार पडूंक शकता. आनी जर सरकार पडूंक शकता आनी सरकार जर पडलें जाल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन प्लॅन B रेडी आसा. हाज्या पयलीं खुबदां ते कितें G7 मागीर G5 आनी कितें कितें काडलें आनी आतां ते बीचेर आयल्या आनी आज प्लॅन B म्हणटात ते. म्हणून हांव ताका इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज मायनीचो जो प्रश्न उपस्थित जाला, म्हणजे खरे जे गोंयकार आसा जे त्या मायनिंगा खातीर पिडीत जाल्ले आसा, खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा. कित्याक खुबश्या लोकांक दिसता की मायनिंगवाले म्हणजे सगळे पयशेकार, अशें ना. तांचे खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा, कित्येक लोकांच्यो जे थंय मायनींग कंपनीन काम करप. आज तांकां नोकऱ्यो खंयच्यान मेळटल्यो, आज तांचो उदरनिर्वाह कसो जातलो हो तांच्या फुडें एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. बाकीचे जे आसा जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जे स्वताचे वेवसाय थंय करतात, जे ट्रक मालक आसात आनी कसले मशिनरी मालक आसात, अशे खुबशे जे तातूंत लोक आसा तांचोय आज उदरनिर्वाहाचो प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा. आनी काल जेन्ना ते प्रधानमंत्रीक मेळ्ळे, पंतप्रधान मोदीक मेळ्ळे, तेन्ना मोदीनूय तांकां व्हडलें आश्वासन अशें दिवंक ना. ताणें तांकां सांगलें की सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंत आपूण दखल दिवंक शकना म्हणलां हाणें. पूण लास्टाक हें वतना मनाक बरें दिसूंक जाय म्हणून ताणें कदाचित म्हणलां आसतलें की आपूण पळयता म्हणून, आमी जशें म्हणटा कितें जावन की आमी मागीर पळयता, मैं देखता हूं म्हणलां हाणें. आतां तो कितें देखता हूं तें ताणें सांगूंक ना, पूण ताणें मैं देखता हूं म्हणलां. आतां आमचे म्हणजे गोंयाचो विध्वंस देखता हूं काय आनी कितें अंबानीक बी कसो हांगा घुसप तें देखता हूं, तें ताणें कांय सांगूंक ना. मैं देखता हूं इतलेंच ताणें म्हणलां. जाल्यार ह्या विजय सरदेसाया कडेन ह्या मायनींग लोकां खातीर तो म्हणत आसता न्ही गोंयकार गोंयकार, जाल्यार ह्या गोंयकार लोकां खातीर खंयचो प्लॅन आसा, ताज्या खातीर खंयचो प्लॅन आसा, प्लॅन C किंवा प्लॅन D कितें केलां तुवें, काय फक्त तुजें मंत्रीपद सांबाळप हाज्या खातीरूच तुका तें गोंयकारपण म्हणून लेबल जाय. पळय आज ताणें जरी कितलोय विचार केलो की आपूण गोंयकारपण बी म्हणून गोंयकारांक पिशान काडटलो आनी कशें तरी अरेंज करतलो, फुडले खेपे आपली मागीर सत्ता आसतली अशें बी तो चिंतता आसत, जाल्यार हांव ताका सांगता की गोंयकारा खातीर जर तूं निर्णय घेना आनी गोंयकारांच्या हिताचे निर्णय घेना जाल्यार तुजें कितेंय प्लॅन कर, तें प्लॅन F जातलें, म्हणजे फेल जातलें. जी ग्रेडींग आसता पळय F म्हणजे फेल, तसो प्लॅन F जातलो तुजो. कारण जी एक आसा ते लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसा, हांगा पोटाचो प्रश्न उपस्थित जाल्लो आसा. ताजें गांभीर्य तांणी लक्षांत घेवंक जाय. तांचें गांभीर्य ते लक्षांत घेनात. हांकां फक्त मंत्रीपदां भोगूंक जाय आनी सरकार उरिल्लें जाय. तांकां लोकांचें पडिल्लें ना, खऱ्या गोंयकारांचें तांकां पडिल्लें ना. गोंयकारपण कितें हेंच तांकां खबर ना. कारण तांकां मुळात तांकां एक खबर आसा गोंयकारपण, पूण खरें हांकां गोंयकारपण कितें तें तांणी शोध लावपाची तांची गरज आसा. कारण तांकां जे आमी एकामेकाक पावपी गोंयकार आसा, एकामेकाची संवेदनशील जे आमचो स्वभाव आसा, ताज्या खातीर तें आमचें गोंयकारपण आसता. पूण ह्या सरकाराक खंयच संवेदना उरिल्ली ना. आमदार दिपक पावसकारान सरकारी गाडयेचेर भाजपाचो बावटो लावन भोंवून आपूण भाजपान वतलो म्हूण. ताका बुद्द आसा जाल्यार तांणी हेर मंत्र्यांची मंत्रीपदां सांबाळपा खातीर वावुरच्या परस मीन खण पिडितांचो विचार करचो, असो सल्लोय पावसकाराक शिवसेनेचो अध्यक्ष जितेश कामतान दिला. हो दिपक पावसकार खंय फुट्टलो आनी त्या प्लॅन बीन तो सामील आसा आनी तो फुट्टलो आनी तो खंय मंत्रीपद घेतलो. विजय सरदेसायक तरी मायनींग प्रत्यक्ष लागना, कारण तांचे तकली आसता ती फक्त वोटिंगाचे सीमीत आसता. म्हणून थंय वोटींग ना, ताजें मायनींग वोटींग थंय ना फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताज्या. म्हणून तो कितें निर्णय घेतलो. पूण ह्या दिपक पाऊसकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांवड्ड्या थंय 80% मायनींग आसा. थंय सगळे मायनींग पेटी चडशे जाण जे आसा ते सभाग्या तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा. तेन्ना तुका ताच्या खातीर कितें प्लॅन करोनसो दिसना. तुका आतां दिसता की आपणे थंय वचून मंत्रीपद आपूण कसो घेतलो. पयर ताणें आपल्या गाडयेर सुद्दां भाजपाचो फ्लॅग लावन भोंवलो तो.
तो आतां कितेंय म्हणू तेन्ना तूं नाशिल्लो थंय जेन्ना तुज्या गाडयेक BJPन फ्लॅग लायलो. म्हणजे ही तुजी सुरवात की तूं तो BJPचो फ्लॅग तुज्या हाजेर मान्य केलो तुवें. पुणून आज तूं प्लॅन ते म्हणजे ते प्लॅन बीन तुजो सहभाग आसा हे जे पेपरार येता ते आमी खरेंच समजतले कित्याक हाज्या पयलीं अशें जालां. आनी हांव म्हणटा की तुका मंत्रीपद व्हडलें काय तुजे थंयचे सावड्डेचे लोक व्हडले तांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न व्हडलो हो विशय तुवें लोकांक सांगूंक जाय. आपल्याक मंत्रीपद मेळटलें म्हणून आपूण थंय वता आनी मागीर बेश्टोच सांगतलो की मायनिंगे खातीर केलो. आज लोक कोण दूद कुळे हांगचे उरूंक ना. लोकांक तुमचे सगळे प्लॅन कळटा, तुमी कोणाच्या फायद्याक कितें करता तेंय लोकांक आज पूर्ण खबर आसा. म्हणून तुमी चिंतू नाका की आमी जाय तशें वागतले आनी लोकांक फटयतले. भाजपानूय हेंच चिंतिल्लें. हांव परत एकदां सांगता की भाजपानूय हेंच चिंतिल्लें जेन्ना ते 21 आशिल्ले. पुणून ते 21 वयले 13 आयले आनी फुडें 3 येतले. खासदार दिल्लीक वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळे. ते लोकांचो मीन खणीचो विशय सुटावो करपा खातीर न्ही जाल्यार प्रसिद्धी घेवपा खातीर असो आरोप शिवसेनेन केला. तशेंच मैं देखूंगा हें सांगपाक मोदीक 1 वर्स लागलें. तशें जाल्यार आमचे खासदार आनी मंत्री दिल्लीक वचून कितें करताले? तांणी हो विशय प्रधानमंत्र्याक कळोवंक नासलो काय कितें? असोय प्रश्न जितेश कामतान केला. होय जो प्रश्न मायनीचो उपस्थित जाला तो प्रत्येक मायनिंग पिडीताच्या वैयक्तीक प्रश्न जाल्लो आसा. आज तांच्या घरा मेरेन तो प्रश्न पाविल्लो आसा. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जे गेल्ले तांचे जर तुमी वेशभुशा पळयली जाल्यार सगळे फोटो सेशनाक थंय गेल्ले. म्हाका दिसना ते कोण हांचे खरेंच दुखणें घेवन थंय गेल्ले. जर तशें आशिल्लें जाल्यार तुमी प्रधानमंत्रीक 1 वर्स लागलें हांकां मेळपाक. 1 वर्सान तुमी वचून ताका सगळें एक्सप्लेन करूंक जाय आशिल्लें आनी आज ताणें डिसिजन दिवंक जाय आशिल्लें. जाल्यार ताणें डिसिजन न दिता ताणें सांगलें आपूण सुप्रीम कोर्टाच्या हातून भानगडीन पडना. हें तो पयलीं सांगूंक शकतालो. 1 वर्स कित्याक काडलें? मागीर दुसरी गजाल लास्टाक फक्त मैं देखता हूं. तरी हांकां विचारपाचें ताणें मायनिंगवाले गेल्ले तेन्ना प्रधानमंत्री जेन्ना बॉलिवूडाची मिटींग जाल्ली तेन्ना ताणें म्हणलें हाव इज द जोश. ताणें ह्या मायनिंगवाल्यांक कित्याक विचारूंक ना हाव इज द जोश? तांकां मागीर कळपाचें की कितें उत्तर येवपाचें तें. कारण आज जोश हो मायनिंगवाल्यान उरूंक ना. म्हणून ताणें तांकां हो प्रश्न विचारपाची गरज आशिल्ली. आतां जेन्ना अमित शाह येतलो ताणें हांगा ह्या मायनिंगवाल्यांक कडेन वचून विचारूंक जाय हाव इज द जोश. ताका ताचें उत्तर मेळटलें अशें म्हाका दिसता. आतां तरी मंत्री आमदारांक गोंयच्या लोकांची खंत आसा जाल्यार राजिनामे दिवचे आनी गोंयच्या लोकां बरोबर रावचे. अमित शहाच्या सभेकय कोणीच वचचें न्ही. आतां आनीक खोटी आश्वासनाय दिवची न्ही अशें शिवसेनेचो सरचिटणीस मिलिंद गावसान सांगलें. हांव ह्या मंत्र्यांक आनी चड करून मायनिंग डिपेंडंट एरियेंतले मंत्री आनी आमदार जावं ते स्पिकर जावं जाल्यार मिनिस्टर जावं तांकां एक सांगूंक सोदतां की खरेंच तुमकां पुळको आसा मायनिंग डिपेंडंटांचो जाल्यार आतां कळटलो. कित्याक मायनिंग ह्यो सुरू जावपाचे ना हे संदेश तुमकां दिल्लीकसून मेळ्ळे आसा. कित्याक मोदीन सांगलां मैं देखूंगा म्हणून. तर आतां तुमी बी पळोवंक जाय आनी आतां तुमी एक डिसिजन घेवंक जाय. खरेंच तुमी मायनिंग डिपेंडंटाच्या फेवरान आसा आनी मायनिंग डिपेंडंटांच्या लोकांच्या फेवरान आसा जाल्यार तुमी आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी रिजायन जाले जाल्यारूच आमी म्हणटले की तुमी ह्या मायनिंग डिपेंडंटांच्या लोकांक सपोर्ट केलो म्हणून. बेश्टीत येवन व्यासपीठार भाशणां केली ती आमकां नाका. तशेंच ते तर रिजायन जायना जाल्यार तेंचे कार्यकर्ते आसा जे आयज ते आमदारांचे ते मिनिस्टरांचे कार्यकर्ते आसा ते कार्यकर्त्यांनी आयज रिजायन ते पार्टीनसून प्रायमरी मेंबरशिपीनसून रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक बेश्टेत मायनिंग सुरू जावंक जाय म्हटलें म्हणून जायना. हेका खंय तरी एक आतां मोठें आंदोलन छेडूंक जाय आनी तेजें पयलें पावल म्हणजे हें रेजिग्नेशन आसतलें तुमचें. म्हणजे तांकां कळपाक जाय सेंटराक की खरेंच गोंयकार हे मायनिंगेक लागून तुमच्या पार्टीनसून सायडीक सरलेले आसा. अमित शाहचे मिटिंगेक येतले तेंच्यांनी मिटींग ती बॉयकॉट करून दाखोवची. कित्याक तर अमित शाहकूय कळोंक जाय जर मायनी हांगा सुरू जायना आमच्या कण्यार जर तुमी खोट घालतात जाल्यार तुज्या मिटिंगेचेरू आमी खोट घालतले म्हणून. आनी तें दाखोवन दिवंक जाय आनी तेंच्यांनी येवन अमित शाह काळे बावटे दाखोवंक जाय. बेश्टें हें हांगा बसून जावचें ना. आनी आयज हांव ते सगळ्या लोकांक जे BJPन आसा तांकां एक सांगूंक सोदता की तुमचे आमदार तुमचें घर चलोवचे ना, तुमचो धंदो तुमचें घर चलयतले म्हणून ती पार्टी सायडीक दवरून तुमचे पोटाचो विशय करून तुमी हे रेजिग्नेशनाचें पावल उखलूंक जाय. कित्याक
तर दिल्लीक सुद्दां आमी गेले. आयज मोदीन कितें सांगो मागीर देखता हो म्हणून जावं मागीर देखूंगा म्हणून, जाल्यार आमी जेन्ना दिल्लीक गेल्ले तेन्ना एकटो सुद्दां सेंट्रल लिडर थंय येवंक ना तांकां मेळोंक. म्हणजे तेन्नाच आमकां कळ्ळें की हेंच्या मनान कांयच करपाचें ना. तरी आसतना शिवसेना ही ठामपणे आयज पासून तेंच्या बरोबर म्हणजे मायनींग फ्रंटा बरोबर रावली, फुडें बी आसतली. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां मायनींग पीपल फ्रंटाक आनी हे मायनींग डिपेंडंट सगळ्या लोकांक की तुमी तुमचो जोश मोदीक दाखोवंक जाय. तेणी जो थंयसून म्हटला पळय हाव इज द जोश, तो आमी गोंयकार तांकां जोश दाखयतले आनी अमित शाहच्या मिटिंगेकूच दाखयतले.